म्हाका दिसता की एखादी संस्था ऑर्गनायज करता म्हणून प्रशिक्षणाचेर बहिष्कार घालप हे योग्य दिसना. कारण ते आपल्या संस्थेची ध्येय धोरणां समजून सांगपा खातीर हांगा कोणच येवंक ना. हांगासर जर आयले आसत जाल्यार जी संस्था विच इज द एक्सपर्ट इन दीस, म्हणजे भारत देशांतल्या कितल्याशाच लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीतल्या MLA MPs, इवन दो फॉर द हांवें जशें म्हटलें काउन्सिल्स, परत पंचायत मेंबर्स, डिफरंट पार्टीज आतापर्यंत वेगवेगळ्या असेंब्लीनी आमच्या रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी हांच्या बरोबर फक्त म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचा हांव सदस्य आसा आणि म्हणून सांगना, तर आय नो रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स. आणि रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी ही आतापर्यंत म्हणजे खुद्द महाराष्ट्रात असलेल्या म्हणजे राष्ट्रवादी असत, काँग्रेस असत किंवा शिवसेना असत, हांच्या आमदारा खातीर प्रशिक्षण दिवपा खातीर रामभाऊ माळगीच्या प्रबोधिनीच्या हांव तर म्हणटा तेका हांगासर तांच्या प्रशिक्षण संस्थेत कॅम्पसान वचून तांच्यांनी ट्रेनिंग घेतलेली आसा. नाजाल्यार ते कोण तरी म्हणजे विरोध करपा खातीर आसत तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन काडची. आतापर्यंत वेगवेगळ्या स्टेटीक वचून रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी ह्या संस्थेत अशा पद्धतीची प्रशिक्षण शिबीर ऑर्गनायज केल्या. रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी इज एन ऑर्गनायझिंग संस्था, अशा पद्धतीची जी ट्रेनिंग दिवपी संस्था आसा, जे वेल ट्रेन आसा, तेंच्या कडेन वेरियस रिसोर्स पर्सन्स आसा अवेलेबल, आणि वेरियस रिसोर्स पर्सन दे कॅन कम्युनिकेट विथ देम आणि ते अशा पद्धतीचे प्रशिक्षण घेवपाक सोदता.